Stotram 36 Patkiachi vikotkai आणि देवाची दयाळाय. पातक्याच्या काळजांत patkia कडेन patokuch उलोयता. ताच्या दोळ्यां मुखार देवाची bhirant म्हणल्यार नाच. आपल्या मनांत तो इतलो फुल्ला की आपलो गुन्यांव ताका दिश्टी पडना. गुन्यांवाचो kanttalo-i ताका ना. तांच्या तोंडान फकत vikotkai आनी भास्कोळपण, जाणवाय म्हणल्यार नाच, बऱ्यो kornniô-i नात. बाजेर आड पडलोलो आसतना पर्यान ताच्या मनांत घोळटा वीख. ताची चालूच खोट्या मार्गार पडल्या. वायटाक तो लोबधून बसला. तुजें भोळेपण सर्वेस्परा मोळबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण कुपां पर्यान पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण समदिरा वरी खोल तुजें निवाडे. मनशांक तशेंच मनजातींक सर्वेस्परा तूं राखून सांबाळटाय. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशांचीं भुरगीं तुज्या पाकोट्यां खाल आसोर घेवंक येतात. तुज्या घरांतल्या सुभापणान तीं सगळीं धादोशी जातात. तुजे गोडसाणीचे घसघशीत झरींतलें तूं तांकां पिवंक दिताय. कित्याक तुजें सोवें आसा जिविताची जर, आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखतांव. तुका वळखूंक पावल्यान तांकां तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान वागय. गर्विश्ट मनशांनी म्हाका पांयांनी मस्तूंक दिवं नाका, आनी नश्ट्यांनी म्हाका हातांनी धरूंक भायर घालूंक निर्मू नाका. हे पळे पातकी मनीस शेवटोन पडले. ते सारके सोपाट पडलोले आसात आनी कदींच उठचे नात. देवाचें उतर हें.